परिस्थिती असते नुकसान जाल्लें आसा. सो आमची एक मागणी आसा की हे सगळ्यांपर्यंत तांकां नुकसान भरपाई जी आसा ती दिवपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान विचार करचो. वयर आमी वाचला त्या प्रमाण सरकारान हेच्या संबंदांतले आपले धोरण जे आसा तें करतले अशें सांगलेलें आसा. पूण आमकां विश्वास आसा की सरकार बेगिनात बेगीन करतले की जाका लागून आमच्या शेतकऱ्याक जो आसा तो आधार मेळटलो. साधारणपणान 30 ते 32% पर्यंत काजूचें पीक कमी जालां आनी हेचें कारण म्हणजे हो जो हवामान बदलता, जेन्ना थंडी जाय तेन्ना गरमी आसता, गरमी जाय तेन्ना थंडी पडटा, त्याच बरोबर पावस जेन्ना नाका तेन्ना पावस पडटा, अशें वेगवेगळी परिस्थिती क्लायमेटूच बदलला. सो त्याचो परिणाम शेजेर जालो. आनीक काजूचें पीक कमी जावप म्हणजे गोंयच्या ग्रामीण अर्थवेवस्थेचेर ताचो परिणाम जावप. आमी हेचो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की गोंयची ग्रामीण अर्थवेवस्था जी आसा, ज्या काजूच्या पिकाचेर खरें म्हणजे ती अवलंबून आसा, ते काजूचें पीक जर कमी जालें जाल्यार कितें परिणाम जातलो ताचो. म्हणटकच एक सगळ्यांनी हाचो एक सिरियसली विचार करपाक. न्ही कशें आसा, काजू गोंयच्यान कित्याक, काजू भायल्यान सुद्दां येता. काजू टांझानिया आनी खंयच्या बाकीच्या देशांतल्यान सुद्दां येता आनी तो गोंयचो काजू न्हू. व्हडल्या व्हडल्या हातून बरें लायटी बिटी मारून चकचकीत करून दाखयतात आनी गोंयची काज म्हणून सांगतात. खरें म्हणजे ती गोंयची काज नाच. आनी हेचेर खरें म्हणजे सगळ्यांनी सिरियसली आमी एक समाजा भितर जागृती जावपाक जाय. खरीच गोंयची काज खंयची आसा काय म्हणून. कारण ताचो लास्टाक ताचो परिणाम कोणाचेर जाता, तो शेतकरी पीक करता तेजेर जाता. म्हणून आमकां काजू स्वताचो प्रोसेसिंग युनिट घालचें पडलें ताका लागून. कारण ते केल्ल्या कारणान आमी आमच्या शेतकऱ्याक तरी बरो रेट दिवपाक शकता आनी ताका न्याय दिवपाक शकता. ही गोंयची काजू न्ही तातूंत. म्हाका ऑलमोस्ट 90% गोंयची काजू ना, सगळी भायल्यान आयिल्ली काजू आसा.